शेनवारा नामनेची लेखिका नयना आडाळकर हांच्या कृष्ण चूड या कथा संग्रहाचे लोकार्पण झाले। या कथा संग्रहाचे लोकार्पण नामनेचे लेखक देविदास कदम हांच्या हस्तुकी झाले। आता चढ लोक कोंकणी वाचपाक आणि बरोवपाक लागला। डिजिटल माध्यमांतल्यान न्हय तर पुस्तक रूपान साहित्य येवपाक जाय अशेंय मुखेल सोयरे देविदास कदम हाणें लोकार्पण जाल्या उपरांत सांगले। आज म्हज्या कथा संग्रह कृष्णचूड हाचें विमोचन जाता आनी म्हाका खूब खोस भोगता। संजना पब्लिकेशन हांणी हें म्हजें पुस्तक आयज प्रकाशीत केलां। ह्या म्हज्या कथा संग्रहात म्हणजे अशे खुशीचे सगळे कथानक आसात। म्हणजे म्हाका सदां आपटुपी तांचे दुख्खां जी आसा, तांचे जे व्यथा आसा त्यो सगळ्यो म्हज्या काळजाक स्पर्श करून वता, म्हाका हालयतात आनी म्हाका म्हणटा की आपल्याक उक्ताय आनी ती आपल्याक म्हजे कडल्यान उक्तावन घेतात। हें खरें म्हटल्यार हें सरस्वतीची कृपा। हांव फक्त एक निमित्त मात्र हातूंच आनी कथा म्हणजे येता आनी म्हाका बरें दिसता की म्हजो वाचक वर्ग जो आसा तो म्हजे फाट सदां कौतुकान थापटिता आनी म्हाका प्रोत्साहीत करता की तुवें फुडें मुखार बरयत रावचें सातत्यान। हांव म्हज्या वाचकांचें खूब उपकारी। नयना आडाळकर, भोवमानिस्त बाय नयना आडाळकर हे फकत कविता बरयना, ते कथा बरयता, बाल साहित्य बरयता, स्तंभलेखन करता आणि अणकारय करता। म्हणजे ताका साहित्यीक म्हणप हे चड सोयीस्कर। नयनाची कविता ती फक्त पुस्तकात उरूं ना, ते माध्यमिक शाळेच्या पाठ्यपुस्तकात गेल्या। नयनाची कथा जायत्या अंकांनी प्रसिद्ध जाल्यात, नयनाक जायते पुरस्कार मेळ्ळ्यात। पण म्हाका स्वता नयना ही कवयित्री म्हणून चड भावता। नयना भितर दोन गजाली म्हाका प्रामुख्यान दिसले, ते म्हळ्यार नयना अति संवेदनशील आणि ताची निरीक्षण करपाची ताक एक वेगळी। आता लेखक वाडल्यात आणि वाचकय वाडल्यात आणि फक्त डिजिटलाचेरच डिजिटलायझेशनाचेर आमी अवलंबून आसूंक जायना। आता जशी पुस्तक प्रकाशित जातात तशी ह्यावूय माध्यमांतल्यान पुस्तक येवपाक जाय।